आयडीसीचे प्लॉट विकपाची प्रक्रिया सोपी केल्या। ज्या प्रक्रियेत आधी 19 पावडे मारचे पडटाले ते आता फकत 4 पावड्यांनी जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आयडीसी कनेक्टच्या उक्तावण सुवाळ्याक दिली। तसेच आयडीसी प्लॉटांचे DGSV सर्वे करतले आणि ह्या प्लांटा विशींची माहिती डिजिटलाइज करपाच्या कामाक सुरुवात करतले असे मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले। डिजिटलायझेशन ऑफ आयडी सर्व्हिसेस, जिक्यू सर्व्हिसेस इन आयडीसीच्यो सर्व्हिसेस असता, एवरीथिंग वी वॉन्ट टू डिजिटलाइज. इट इज म्हणजे आजपर्यंत जावंक नाशिल्लें, बट ही हॅड टेकन द इनिशिएटिव्स अँड ही विल डू दॅट. म्हणजे सिंपल थिंग आय एम टेलिंग यू, फॉर plot to advertise, there is a one plot in IDC and we want to advertise it. There is a 19 steps, otherwise the 19 table. The file wants to move from one table to another table, which is altogether 19. Now, with the support of the chairman, it is possible for him. He is coming to the only 4 step. 4 step. हे मदी जे कोण आसा पळय न्ही, हांकां सगळ्यांक काडून उडोवपाक जाय, त्या शिवाय जावचें ना. जोपर्यंत आम्ही काढून उडयना तोपर्यंत इट इज नॉट पॉसिबल. ही हॅज कम टू द कन्क्लुजन. इट इज ओनली 4 स्टेप इज रिक्वायर्ड. सो वी कॅन डायरेक्टली ॲडवर्टाइज देर इज अ प्लॉट इज अवेलेबल अँड वी कॅन डायरेक्टली हँड ओवर. यू कॅन अप्लाय फॉर दॅट प्लॉट, यू कॅन टेक द प्लॉट अँड यू कॅन गो. दॅट ही म्हणजे फ्रॉम 19 to 4, 15 steps he had cut down. That decision already, we have given the full-fledged, so you go ahead with the same thing. Okay? But digitalization of the IDC services is only the solution. ताका डिजिटलायझेशनचे बाकीचे सगळे करपाक लायला आणि ह्यो जर सर्विसीस जाल्यो जाल्यार म्हाका दिसता अप टू दीस मार्च म्हणजे 31st of March पर्यंत इट ऑलमोस्ट बाकीचे सगळे आमी कंप्लीट करपाक शकतले. इवन दो द DGPS सर्वे ऑफ द इंडस्ट्रियल इस्टेट आज पर्यंत विच इज जावंक नाशिल्लो जो DGPS सर्वे, हे काल हांव ताच्या कडेन उलयतालो. काल हांवें रिव्यू घेतलो एक 15-20 मिनटांत. खंयचो प्लॉट दिला कोणाक आमकां खबरूच ना, खंयचो प्लॉट वेकंट आसा आमकां खबरूच ना, कोणी कोणाक लिजाक दिला आमकां खबरूच ना, तेणी परमिशन घेवकूच ना, तो इलिगली चलयता. एवरीथिंग वी आर रेडी फॉर द लिगलायझेशन्स. इफ यू आर रेडी टू गिव ऑन फॉर द लीज बेसीस ऑल्सो, यू गिव. लेट अस स्टार्ट दॅट प्लॉट. इफ गिव दॅट, लेट यू पे समथिंग वॉट एवर द थिंग रेम्युनरेशन. हांवें म्हटलं 25%. इफ इट इज नेगोशिएट करून 20%चेर आयले जाल्यार आमी रेडी आसा. बट वील कम टू द नेगोशिएशन विथ वन फिक्स formula we derive and we'll give the for otherwise what happen, the people one who is doing the illegal business. That's why शेवटी आमकां तो plot should come in the working condition. Otherwise कितलेशीच दीस जाला तो थंय पडून आसा. that step we have taken and खुबश्यो गजाली ज्यो आसा त्यो करपाक लायल्या.